बरी गजाल वाचना खातीर आनी आमच्या समोर म्युनिसिपालिटी समोर येदो व्हडलो कॅम्प जावप म्हटल्यार वाचनाची एक व्हडली गजाल आसा आनी आमची फूल म्युनिसिपालिटी तेंच्यांनी आपल्याचे ओपीडी खातीर सगळी ऑक्युपाय केल्लेली आनी शेनवारान आमकां सगळ्या लोकांक वास्कोकारांक सगळे जे हांगा मेडिकल कॅम्पाक घेवन सोदता तेणी 8:30 घेवन आपणाचे हांगा रजिस्टर करपाचें आनी जे कोण पयलीं पासून GMCन वयता आनी तेंच्यांनी सर्जरी केल्या आनी ते खंय तरी मागीर पावोंक ना हॉस्पिटलान जाल्यार तेंच्यांनी हांगा येवन ती आपणाचे कितें प्रॉब्लम आसा तो दाखोवचो कित्याक हो प्रॉब्लम म्हाका पर्सनली सांगितलं तो आमकां खूब प्रॉब्लम जाला म्हाजी आवय कॅन्सरान मेल्लेली आसा आनी तेचें कारण म्हणजे आमचे डॉक्टर कडेन वचोंक पावोंक ना डॉक्टराक आनी आमकांय आईन केन्ना सांगूंक ना आपणाक कितें जाला म्हणून जेन्ना मागीर लास्टाक जेन्ना आमी पळोवपाक गेले डॉक्टर तेन्ना इट इज 4th स्टेज आसले लायफाची पूण तेन्ना आमकां खंय तरी वायट दिसलें आमी आमच्या आई कडेन कांय करूंक पावोंक ना म्हणून पूण आतां ही बरी गजाल आमदारान स्वता आनी UD मिनिस्टर आसूं आनी आमचो हेल्थ मिनिस्टर विश्वजीत राणेन हो कॅम्प जो घडयला पळय कोणाक जाता ताका कळटा पूण आनी कोणाक जावचें न्हय फुडें हें धरून हांव लोकां कडेन मागता सगळ्या लोकांनी हेचो असोच घेवचो. ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर श्री विश्वजीत राणे सर तशेंच वास्कोचे आमदार दाजी सालकर सर यांच्या तर्फे हो आयोजीत केल्लो मेगा मेडिकल कॅम्प फाल्यां 5 एप्रील हांगा म्युनिसिपालिटी बिल्डिंगेन जातलो. सो हांगा गोवा मेडिकल कॉलेज आनी गोवा डेंटल कॉलेज ह्यातले स्पेशलिटी डॉक्टर जे 12 स्पेशलिटीज आसात ते हांगा येतले. प्रेशर, डायबिटीज, बायलां खातीर पेप्समियर, आय ब्रेथ चेकिंग, दोळ्या खातीर ऑप्थाल आनी ENT अशे जायते स्पेशलिटी हांगा चॅकअप जातले. सो तेन्ना आनी तांकां एक प्रायोरिटी कार्ड म्हणून दितले. प्रायोरिटी म्हटल्यार एक इम्पॉर्टंट कार्ड ते घेवन तेमी GMCन वयतले. सो थंय तांकां रेफरन्स केन्ना हांगा GMC हांगासून GMC धाडटना थंय तांकां प्रायोरिटी इम्पॉर्टन्स मेळटा. ताका हांव सगळ्यांक वास्कोकारांक रिक्वेस्ट करता ह्या कॅम्पाचो लाभ घेवचो. फाल्यां वास्को हांगा आमचो मेगा हेल्थ कॅम्प जावपाचो आसा मेडिकल कॅम्प आनी ताच्या खातीर हांव देव बरें करूं म्हणटा आमचे हेल्थ मिनिस्टर श्री विश्वजीत राणे. आज आमचे आरोग्याचे जे फेसिलिटीज आसा ते वन ऑफ द बेस्ट इन द कंट्री आसा. आमचे सरकार हे अंत्योदय तत्वाचेर चलपी सरकार आनी आमी हाज्या पयलीं तुमी पळयलां आसतलें आमी सरकार तुमच्या दारी म्हणटाले. खंय आमी आतां जर लोक आमचे GMCन वचपाक पावना जाल्यार ती मेडिकल फेसिलिटी दारा लोकां पर्यंत हाडपाची ही एक येवजण आसा आनी अशे 12 कॅम्प तांणी ऑलरेडी केल्ले आसा. म्हाका दिसता हो 13वो कॅम्प आनी ह्या कॅम्पाक इतलो बरो प्रतिसाद मेळटा कित्याक खास करून आमचो जो महिला वर्ग आसा तो चडसो आंगार काडटा आपापले म्हणजे आसा मागीर पळोवया अशें तांचे युजली एक एटिट्यूड आसता. आनी असल्या कॅम्पांतल्यान म्हाका दिसता सामकें तांच्या शारान जेन्ना अशे कॅम्प येता तेन्ना त्या बायलांक हांगा येवन एक तपासून घेवपाची संद मेळटा आनी कितेंय प्रॉब्लेम आसा जाल्यार ते बऱ्या डॉक्टरा कडल्यान सॉल्व जाता. म्हाका दिसता वास्कोन जावपी हो कॅम्प आसा तो मॅक्सिमम लोकांनी ताजो फायदो घेवचो. आमी हो कॅम्प हांगा हाडला फक्त तुमच्या खातीर कारण आमच्या खातीर आमचे लोक हेच आमची प्रायोरिटी आनी लोक स्वस्थ उरले जाल्यारूच आमी सगळे बरे हेल्दी आनी हॅपी उरले जाल्यार आमचे जे प्रधानमंत्री म्हणटात स्वस्थ भारत जी येवजण आमी करतात ताज्या दृश्टीन असले कॅम्प खूब म्हत्वाचे ठरता. हांव परत एकदां सगळ्यांक अपील करता तुमच्या माध्यमांतल्यान की फालच्या ह्या कॅम्पाक 8 रजिस्ट्रेशन सुरू जातलें. तुमी येवन ह्या सगळ्यो ज्यो टेस्ट आसा महिला खातीर ज्यो मेन टेस्ट आसा पेप्समेयर टेस्ट आसा सर्विकल कॅन्सराचो जो तातूंतल्यान सगळे डायग्नोज जाता मागीर आय ब्रेथ चेकिंग आसा ताज्या मागीर आयुश आसा आभा कार्ड रजिस्ट्रेशन जातली हांगा ह्या सगळ्यो गोश्टी हाचो लाभ बायलांनी भुरग्यांनी घेवचो. तशेंच सिनियर्सा खातीर स्पेशल लायन्स आसतल्यो सिनियरा खातीर सर्जरी आसूं ऑर्थो आसूं डेंटल आसूं OPD डेंटल वॅन आसतली तांचे हांगा हे सगळे प्रोसिजर्स हांगा जाता. फाल्यां हांगा वास्को ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर विश्वजीत राणे अलॉंग विथ MLA ऑफ वास्को श्री कृष्णा दाजी सालकर देव अरेंज द मेगा हेल्थ कॅम्प. हे हेल्थ कॅम्पाक GMCंतल्यान 11 डिपार्टमेंट्स येतले तांचे OPD आसतले प्लस आयुशाची OPD आसतली. स्पेसिफिकली OPDज म्हणटा त्यो मेडिसीन सर्जरी गायनेक ENT ऑफ्थॅल्म मागीर पिडियाट्रीक आनी डेंटल आनी तातूंत भितर आमचे 2 हे आसतले म्हणटा ते पेप्समियर आनी आय ब्रेथ स्क्रीनिंग. दीज आर 2 स्क्रीनिंग फॉर फिमेल कॅन्सर स्क्रीनिंग. आतां तुमी पळयलें आसतलें की हे लायफस्टायल चेंजींग डिजॉर्डर्स आसतात ते आमी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज म्हणटात लायक हायपरटेन्शन डायबिटीज आनी कॅन्सर दीज आर ऑन द रायज. सो द ओन्ली आतां हे आमचे मागणी सगळे लोकां कडेन की बेगीन येवपाचें बेगीन पळयलें बेगीन डिटेक्ट केलें जाल्यार ताका कितें ट्रिटमेंट सांगपाक शकता. सो इफ यू ऑल वॉन्ट टू
आपल्याला आसा काय ना ते डिटेक्ट करपाक दीस इज द बेस्ट प्लेस इन अ कॅम्प टू कम अँड गेट युअर सेल्फ चेक अँड टेक युअर एडवाइस फ्रॉम द डॉक्टर. एज अ दोतोर हाऊ इम्पॉर्टंट आर सच कॅम्प्स, म्हणजे असले इनिशिएटिव्स घेवप एस्पेशली विथ द हेल्थ कॅम्प वेर GMC इज कमिंग टू युअर डोर स्टेप. सो हाऊ इम्पॉर्टंट GMC इज कमिंग, दीस इज इम्पॉर्टंट इन द सेन्स लायक आतां आमचे हांगा घरां येतात आमकां हांगच्यान वचून GMC स्पेशल वचपाक पडटलें जस्ट मायनर पळोवपाक लागून की आपल्याक हें दुयेंस आसा काय ना, प्रेशर आसा, डायबिटीज आसा. सो हांगा आयलें की यू हॅव ऑपॉर्च्युनिटी तुजें म्हऱ्या आयलां चॅक करपाचें, BP चॅक केलो, शुगर चॅक केलें, ना म्हणलें जाल्यार मागीर नेक्स्ट टायम येता तेन्ना परत चॅक करून एवरी इयर यू कॅन डू अ रेगुलर चॅकअप. दीस वील हेल्प. 5 तारखेर हांगा GMC थ्रू म्हणजे सरकारा मार्फत एक मेगा मेडिकल कॅम्प जाता आनी असो स्टेट ऑफ आर्ट मेडिकल कॅम्प कसो म्हणटा तसो म्हाका दिसता गोवा सरकारान आनी आमच्या आरोग्य खात्याचे मुखेली आमचे विश्वजीत राणे सर आनी वास्को खातीर आमकां दिला. आनी म्हाका दिसता की एक बरो कॅम्प आमचो गव्हर्मेंट सदांच अंत्योदय तत्व आमी सदांच उलयतात, आमी अंत्योदय तत्वाचेर काम करता. अंत्योदय म्हणजे लास्ट मनशा पर्यंत बेनिफीट मेळचें म्हणून. एकदां आमकां कितें जाता, आज आमी पळयतात की आमचे GMC जे हें आसा एक म्हणजे सगळ्यात म्हणजे ह्या आमचे बॉर्डरीचे सगळे लोक जे आसा ते सगळे येवन ते बेनिफीट घेतात, गोंयचे बेनिफीट घेतात. आनी आज तुमी GMC पळोवपाक गेल्यार सगळे वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल्स इन इंडिया अशें म्हणून तांची नामना जाल्ली आसा. आनी तेच GMCतले दोतोर खंय तरी वास्को भितर येतात सगळे म्हणजे टेस्टिंग करपाक स्क्रीनिंग म्हणजे अरावंड 13 फॅसिलिटीज म्हणजे दोळ्याचे धरून ENT, जनरल मेडिसीन, सर्जरी, ऑप्थॅल्मॉजी, मागीर ऑर्थोपेडीक, डेंटल सगळं म्हणजे तुमी जितल्योय GMC सर्विसीस आसता त्यो सगळ्यो हांगा येतात. आनी हातूंतल्यान बरें कितें जालें, एकदां खुबश्यो टेस्टिंग जे आसतात ते खूब म्हारग आसतात जे आमी करपाकूय वचना, पूण त्यो टेस्टिंग करप गरजेचें आसता. कित्याक आज आमी पळयता की कॅन्सर नाजाल्यार बाकीच्यो ह्यो ज्यो दुयेंसां आल्या ते मोठ्या प्रमाणार तांची वाड जायत आसा. सो ती पयलींच सपोज आमकां कळत जाल्यार म्हाका दिसता ताजो खूब बेनिफीट आमकां मेळूंक शकता. एक तर आमकां कांय ना म्हणून करूंक शकता आनी जालें जाल्यार पयले स्टेजीन आसले सपोज जाल्यार ताजेर आमकां उपचारूय करूंक मेळटा. आमी कितें करता, आमी सगळे आंगार काडटा जे आमी पळयतात गोंयभर नाजाल्यार देशभरान पसून आमचे अर्दी बायलां नाजाल्यार बाकीचे सगळे कितेंय आसूं दुयेंस ते आंगार काडटात. आनी जेन्ना पळय ते चड जाता तेन्ना आमी दोतोरा कडेन धांवता, तेन्ना दोतोरा कडेन ताजो उपाय नासता. सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेजान पावतकूच. सो म्हाका दिसता आमी सदांच म्हणटा की प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर दॅन क्युअर. सो पयलींच आमी सपोज टेस्टिंग केलें, पयलींच सपोज आपले कितें दुयेंस आसा तें कळत, ताजेर उपचारूय बेगीन जाता आनी तातूंतल्यान आमी बरेय जाता. ही बरी संकल्पना म्हाका दिसता आमचे ऑनरेबल मिनिस्टर विश्वजीत राणे सरान सगळ्या गोंयभर सगळ्या कॉन्स्टिट्युएन्सीनी दिल्या आनी फाल्यां ती आमकां मेळटा. हांव समेस्त वास्कोकारा कडेन मागता की जाता तितले मोठ्या प्रमाणात हाचो फायदो घेवचो. GMCतले सगळ्यान बऱ्यांतले बरे दोतोर आज आमच्या दारान येतात तुमची सेवा करपा खातीर आनी म्हाका दिसता ताजो फायदो आमी सगळ्यांनी घेवचो. आमची घरा कडेन फ्रेंड्स आसूं, भुरगीं आसूं, जाणटी कोणी आसूं, सगळ्यांक हांगा हाडून ताजो फायदो घेवचो.